नमस्कार, कारवार न्यूजचा तुमगेले स्वागत करता. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 2 मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल जाय अशी मागणी करून ऑगस्ट 1 तारखेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमका रक्तान पत्र बरोवन ट्विट करतले असे विद्यार्थी संघटनेचे राघू नाईक यांनी सांगले. पत्रिका भवनात शनिवाराक पत्रकारा बरा उलयले राघू नाईक आणि इतर प्रमुख उत्तर कन्नड जिल्ह्यात केंद्र सरकाराले व्हडवड योजना खातीर हांचे लोकांन आपले घर जागो त्याग केला. पण असले लोकांसाठी हांगा एक मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल ना आशिल्ले आमगेले दुर्दैव. जिल्ह्यात समुद्र किनारपट्टी तालुक्यात एक आणि घाटावेल तालुक्यात एक असे 2 मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल जाय अशी मागणी गेल्या 20 वर्सांच्यान आसा. पण जिल्ह्यात 6 MLA 1 MP उरल्यार सुद्धा जिल्ह्यात लोकांसाठी बरे आरोग्य सेवा दिवूक शक्य जालें ना. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या राजकारण लोकांक आणि कितले लोकांले मरण पळेची आशा आसा कळना. MRI स्कॅनिंग करता जाल्यार सुद्धा बाजूच्या राज्यात किंवा बाजूच्या जिल्ह्यात वयचे पडता असे तेमी असमाधान व्यक्त केले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल जाय अशी गजाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक बी कळूक जाय म्हणून ऑगस्ट 1 तारखेक रक्तान पत्र बरोवन ट्विट करतले असे तेमी सांगले. आणि गरज पडल्यार मतदान सुद्धा बहिष्कार करतले म्हण तेमी ताकीद दिले. नगरसभा सदस्य मनोज बांदेकर, माजी सदस्य गिरीश राव, सविता समाजाचे अध्यक्ष विजय महाले आणि प्रमुख जावन आशिल्ले चंद्रकांत नायक, RS नायक, विजयकुमार नायक, गणेश कोळंबकर, संदीप नायक, राजेंद्र, रोहिदास बनावळी, श्रीपाद नायक आणि इतर हजर आशिल्ले. अन्याय जाल्ले आसा. त्या अन्यायासाठी आम्ही आज पत्रिका गोष्टी केल्ले. त्या पत्रिका गोष्टी केल्ले कारण म्हणल्यार आज सगळे कडेन मॉब जाते आसा. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सुमारे 20-25 वर्सांच्यान हांव पळयता आसा. हे मॉब सोशल मिडिया भितर, TV भितर आणि TV माध्यम भितर, पत्रिका भितर, एक सोशल मिडिया भितर एक आवाज येते आसा की म्हणल्यार एक आमकां उत्तर कन्नड जिल्ह्याक एक मल्टी हॉस्पिटल जाय. ताकी म्हणल्यार पयर पळयलें तुमी एक ॲम्ब्युलन्स एक्सिडेंट जालें. त्या एक्सिडेंटा भितर फक्त 4 लोक मेले. त्यात 1 लोक ते त्यात आमगेलो कारवार जावं आमगेलो कारवारा भितर एक मल्टी हॉस्पिटल जाल्लो उरला. तेमी कारवारच्यान आराम आतां एक 4 वे जाल्ले आसा. आराम 45 मिनटां भितर तेमी कारवार पावतशिल्ले. असले एक्सिडेंट जावनाशिल्ले, अशे 4 लोक मरले आशिल्ले. तस्मात आमी आज पत्रिका गोष्टी केल्ले की म्हणल्यार आमकां आमगेले जीव जाय, आमगे जीव वाचका, आमगे भुरग्याले सगळ्या जीव वाचका म्हणल्यार आमकां एक मल्टी हॉस्पिटल जाय. आमी सरकाराक हे एक विनंती करते आसात. आणि तशेंच आमी नरेंद्र मोदी आमगेले प्रायम मिनिस्टर ताका आमी एक रक्तान आमगेले स्टुडंट युनियन जावं आणि सगळ्या सार्वजनिकाच्यान आमी एक लेटर बरयतात. 1 तारखेचे स्टार्ट आमगे अभियान स्टार्ट जातालें. कितें म्हणल्यार कारवारदल्ली मल्टी हॉस्पिटल बेकू हे अभियान स्टार्ट जातालें. हे आमी ट्वीट करताले मोदी, हे आमगे नरेंद्र मोदीक आमी ट्वीट करताले. कित्याक ट्वीट करताले 75 ऑगस्ट 15 आमगेले 75 इयर्स जाता आमकां स्वातंत्र्य मेळून. कारण ह्या स्वातंत्र्य दिवसाक आमगेले एक प्रायम मिनिस्टरान एक घोशण करता उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर कारवार आपण मल्टी हॉस्पिटल केलो म्हण 15 ऑगस्ट 15 एक घोशण केला. अशेंच आमकां करता म्हण आमगेली एक विनंती आसा. हे अभियान जोर प्रमाण जातालें, इडी जिल्ले प्रमाण जातालें. सगळे युनियन करून तांचे पक्ष भेद नासतना कित्याक म्हणाल आमगे लोक आमकां वाचका एक पक्ष ना. तसं आमी एक अभियान स्टार्ट करताले. हे अभियानान सगळो कೈ जोडचो म्हळ्यार हात मेळोवपा म्हण हांव विनंती करता. भटकळ तालुक्याच्या मुट्टळ्ळी ग्रामपंचायती भागातले कडसल गद्दे हांगा एकात आशिल्ले मोडकर कॅशो गोडाणात बेकायदेशीर दास्तान केले तसले 900 पेक्षा जास्त रेशन कार्डाचेर दिवचे तांदळा बॅग पत्तो लागले. जाग्यार तहसीलदार आणि PSI पोलीस हेमी भेट दिवन तांदूळ जप्त केले. सार्वजनिकान कंप्लेंट दिल्यानंतर तहसीलदार डॉक्टर सुमंत आणि भटकळ ग्रामीण PSI महाबळेश्वर नाईक हेमगेल्या फुडाकारात पोलिसांन धाड घालून तांदूळ जप्त केले. रेशन कार्ड आशिल्ल्याक सरकारान दिवचे तांदूळ 10 रुपयान किलो असे स्थानिक लोकां खंयच्यान खरेदी करून ते तांदूळ परत विकचो धंदो सद्याक सगळे तालुक्यात चलता. काही लोक सरकारान दिवचे तांदूळ जेवणाक वापरनात, ते तांदूळ विकून दुकानात मेळचे म्हारग दराचे तांदूळ खरेदी करतात. रेशन कार्डाचेर नाव आशिल्ले एक मनशाक 10 किलो प्रमाणे सरकार फुकट तांदूळ दिता. पण ते तांदूळ आता 10 रुपये kg विक्री जाता, ते बी बेकायदेशीर. भटकळात मोडकर गुडाणात सिमेंट बॅगात भरिल्ले सुमार 900 चील तांदूळ मेळ्ळे. आता ते गुडाण जप्त केला.
नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. ईडी गैरउपयोग केला म्हणून आरोप करून जिल्हा काँग्रेसा वतीन शिर्सी शहराच्या पोस्ट सर्कला लागीं केंद्र सरकाराविरुद्ध प्रोटेस्ट केले. काँग्रेस पक्षाचे युवा नायक राहुल गांधी हांकां 50 तास ईडी चौकशी केल्या बद्दल ताकद तोरल्यार केंद्र सरकारान उत्तर दिवं जाय. नरेंद्र मोदी अधिकारा आयिल्ले स्वतंत्र तपास संस्था जावन आशिल्ले CBI, ED, IT हेजे गैरउपयोग करून काँग्रेस नायकाक भिवंडोवचें काम करतेत आसा अशें तेमी आरोप केले. देशाच्या सामान्य लोकांलो पक्ष म्हटल्यार काँग्रेस पक्ष. गरीब लोकांक त्रासात आशिल्ल्या लोकांक न्याय मेळूंक जाय जाल्यार नरेंद्र मोदी सरकाराक सकल हाडूं जाय अशें तेमी सांगले. काँग्रेस प्रमुख BK हरिप्रसाद, काँग्रेस पक्षाचे जिल्हा अध्यक्ष भीमण्णा नायक, माजी MLA शारदा शेट्टी आणि काँग्रेसाचे संतोष शेट्टी आणि इतर कार्यकर्ता हजर आशिल्ले. बीजेपी सरकार के भ्रष्ट बीजेपी सरकार के ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಮುಖಾಂತರ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ಆಗಿದ್ದಂಥ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನ ಸುಮಾರು 5 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ 54 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೂನ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲದೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ कर्नाटक क्षत्रिय मराठा परिषद कारवार घटकाचे अध्यक्ष जावन सदाशिवगडचे संदीप उत्तम राणे आणि कार्यदर्शी जावन संतोष आचारी हेमी निवडूक जाले. कर्नाटक क्षत्रिय मराठा परिषद कार्यकारी सभा जिल्हाध्यक्ष संदीप कुमार बोबाटे हेमगेल्या हाजरेत सदाशिवगडच्या परिषद कचेरीत शुक्रवाराक जाली. नवीनच अस्तित्वाक येयलो कर्नाटक क्षत्रिय परिषद कारवार तालुका घटकाचे पदाधिकारी निवडूक राज्याध्यक्ष सुरेश साठे हेमगेल्या सूचने प्रमाण जाले. 16 सदस्य आशिल्ल्या कार्यकारी समितीक ह्या वेळाक जिल्हाध्यक्षान अनुमोदन दिले. परिषदाचे नवीन अध्यक्ष संदीप राणे आणि कार्यदर्शी संतोष आचारी हांकां सगळ्यांक अभिनंदन दिले. चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्यूस, शुगर हिल कॅप्सूल, जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूलाचो खूप लोक लाभ घेते असतात आणि लोकांक खूप रिझल्ट बरे मेळटे आसा त्याचे खातीर आमी लॉन्च करते आसात हाय BP आणि हार्टा प्रॉब्लेम अशा लोकां खातीर BP अँड हार्ट केअर ज्यूस. तशेंच लोकांक सद्याक ॲसिडिटी, अपचन, गॅसेस अशी तक्रारी रडू लागला, टॉयलेटात साफ जाणं असं लोकां खातीर आमी लॉन्च करते आसात डायजेस्टिव्ह केअर ज्यूस. त्याच्यानंतर आमी लॉन्च करता व्हीटग्रास ज्यूस, जे लोकांक शरीरात रक्त कमी उरता, परत हिमोग्लोबिन कमी जाता, डॉक्टर रक्त लाय म्हणता अशा लोकां खातीर हे ज्यूस आसा. त्याच्यानंतर नोनी ज्यूस आमी लॉन्च करते आसात. नोनी ज्यूस आमकां इम्युनिटी कमी आसा तसं लोकांची इम्युनिटी वाडोवचे खातीर ते परत सीक पडचे वतात पण रिझल्ट कित्याक म्हूण कळना असं लोकांसाठी हो नोनी ज्यूस खूप उपयोगी आसा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार आणि सांतेरी एंटरप्राइजेस, रामनाथ मंदिरा लागीं, मेन बस स्टॉप, हणकोण, कारवार. शिर्सी तालुकाच्या नेग्गू ग्रामपंचायती भागायोचे बन्नी कट्टा सरकारी प्राथमिक शाळेची रांदपकरची खोली मोडकर जावन पडचे स्थितीत आसा. अवघड घडचे पहिले दुरुस्त करा अशें स्थानिक लोकांनी मागणी केला.
बन्नीकट्टा सरकारी शाळेचे रांची खोली मोडकवर जावन 1 वर्स जावन गेले. नळे फुटला तेजेन पावसाच्या उदकान पकाशे रिपी सुद्दां मोड पडच्या स्थितीत आसात. एक तर हे दुरुस्त करून दिया ना तर दुसरी व्यवस्था करून दिया अशें ಸ್ಥಾನಿಕ लोकांन ಆಗ್ರಹ केला. ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಈ ಕಡೆ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷ್ಯ ಹರಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಶಾಲೆಯಿಂದ SDMC ಮುಖಾಂತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ 2018ರಿಂದ ಕೂಡ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಳೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ಕುಸಿದು ಬೀಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲದೂ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. 2018ರಲ್ಲೇ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಅನುಪಯುಕ್ತ, ಇದ್ರ ಕೆಡವುರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ आयज इतलोच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.